हाय, देव बरें दिसता सगळ्यांक। हांव लॉरी ट्रॅव्हल्स तुमकां दिसवणी देव बरी करूं म्हणटा तुमचे उपकार आठयता, कारण तुमी तुमचो मोग आनी मोयपास आमच्या तियात्राक दितात, आमची कांतारां आयकतात युट्यूबाचेर जावं तियात्रान आमकां जो मोग तुमी दितात तो मोग आमच्यांनी केन्नाच विसरूंक जावचो ना। खेरीत भाशेन हांव उगडास कोत्ता म्हजो नवो तियात्र चिखलांतली फुलां हो नवो तियात्र तुमकां मारगांव पळोवंक मेळटा 28 तारखेर सोमारा दिसा सांजेच्या 3:30 वाजता। 28 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता रवीन भवनान पाय तियात्र चलत मारगांव। सगळ्यांनी जरूर येवचें, कारण नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान हॉल बंद आसा इफीक लागून। परत उगडास कोत्ता, नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान इफीक लागून हॉल बंद आसा। मागीर डिसेंबरान केन्ना जातलो ही म्हाका खबर ना, हाचे खातीर सगळ्यांनी जरूर येवचें मारगांव शहरान 28 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या सोमारा दिसाक सांजेच्या 3:30 वाजता रवीन भवनान। तिकेटी हॉलाच्या काउंटरार विक्रेक आसात। सदांचीच बरी म्हज्या तियात्रान गोंयचे टॉप मोस्ट कलाकार आसात, सगळे टॉप कलाकार। आनीक कॉमेडियन जे टॉप आसात, बरे कॉमेडियन आसात ते म्हजे लागीं आसात। जशे पळय आमचो कॉमेडियन रिचर्ड, कॉमेडियन मायरन, कॉमेडियन सेली आचिदू, सेमिका, त्या भायर कॉमेडियन जुएन्सी ही म्हज्या तियात्रान भाग घेतात। सगळ्यांनी येवचें। त्या भायर बरे कांतुरीज, बरे पार्टिस्ट आनीक बरें संगीत तुमकां आयकूंक पळोवंक मेळटा। बरें बॅकग्राउंड म्युजीक, बरी बिजलेची वेवस्था केल्या, तो सगळ्यांनी जरूर येवचें। जो मोग आनी मोयपास तुमी म्हाका दिला तो सदांच दितले ही आशा बाळगिता। आनी तुमकां आदींच फुडें काळजाचे खोल आयकता देव बरें करूं म्हणटा आनी वाट पळोवन रावता 28 तारखेर मारगांव शहरान सांजेच्या 3:30 वाजता लॉरी ट्रॅव्हल्साचो तियात्र, म्हणजे म्हजो तियात्र चिखलांतली फुलां। देव बरें करूं।